सक्रामेंतान हजर आसच्या भोव स्वादीक जेजूचेर आमची नदर आमी घालया। एवकारिस्ताच्या रुपार आमचो जेजू हांगासर हजर आसा। आमचे दोळे आमी धांपया सक्रामेंतान हजर आसच्या जेजूचें प्रतिरूप आमच्या काळजांत आमी पळोवया। तसो सक्रामेंतांत आसलो जेजू आमच्या काळजांत आसा आनी ह्या वेळार हांगासर ह्या देवाच्या मंदिरांत ताचे समोर आमी आसाव दिंबेर पडोन ताका आमचो नमस्कार दिवया, ताका प्रणिपात भेटोवया। संवसारांतली सगळ्यांच्या की श्रेष्ठ सकत ती जावन आसा जेजू आमचे मुखार आसा। ताच्या की वरती सकत खंडी जावन ह्या संवसारांत बिलकुल ना आनी असले एका विशेष सक्ते मुखार आमी आसाव। असाध्य म्हणलें कितेंय ताका ताचे थंय ना। कोण तो देवाक सत मानता, जेजूक सत मानता आनी जियेता ताच्या जिणेंत सगळें साध्य आसा म्हणून पवित्र पुस्तकच आमकां बसयता। आनी असल्या जेजू मुखार मोगाच्या भावा आनी भयणी आमी आसाव आनी ह्या आराधनांत थोडो वेळ आमी करसीत आसतना तसो जेजू आमकां हर एकल्याक मोतीक शांती समाधान दिवं दी, कुडीक बरी बोळ भलायकी दिवं दी, आमच्या काळजाचे अत्रेग तो स्वीकार करून आमचेर आशिर्वाद वचून दी, आमची जिणी कृपेन भरून दी म्हणून आमी ताचे मुखार दिंबेर पडोन आमी मागया। सर आमी बसया। आयच्या आराधनाच्या नियाळाक हांवें वेंचून काडिल्लो विशय कीर्तन 20 आनी 7। आमच्या हर एकल्याच्या जिणेक उपकारा पडचेत आसले, जिणेच्या पैणार एक दिवो आसले बरी। कीर्तन 20 आनी 7 आमकां थंयसर आसा। ताची सुरवेची उतरांच अशीं जावन आसात, सर्वेस्पर म्हजो उजवाड आनी म्हजें तारण। कीर्तनाची पयलीं उतरां सर्वेस्पर म्हजो उजवाड आनी म्हजें तारण। कोणाक हांवें भियोंक जाय, सर्वेस्पर म्हज्या जिवाचो आसरो, कोणा मुखार हांवें तरतरूंक जाय। जो सवांजेल अध्याय 8 ओळ 12 थंयसर आमी वाचची ती उतरां जेजून म्हणली ती, हांव जावन आसा संवसाराचो उजवाड, आय एम द लायट ऑफ द वर्ल्ड। आनी तेंच उतर हांगासर सर्वेस्पर म्हजो उजवाड म्हज्या जिणेक तारण दिवचो तसलो, उजवाड दिवचो तसलो। जेन्ना नसटे मनीस म्हज्या आंगार पडोवंक येतात आनी म्हजें मांस खावंक सोदतात तेन्ना तेच म्हजे विरोधी आनी दुस्मान आपटोन दपटोन पडटात। कित्याक सर्वेस्पर म्हजो उजवाड आनी तोच म्हजें तारण जावन आसा। आनी त्या देखून कीर्तनगार म्हणटा, म्हजो सगळो विश्वास भावार्थ हांवें सर्वेस्पराचेर दवरूंक जाय। ट्रस्ट इन द टायम्स ऑफ ट्रबल। आमच्या जिणेंत कश्ट अनवरां पिडा शेडा येता आसतना प्रत्येक जावंक पुरो आमचे दुस्मान कोणीय जावंक पुरो आमचेर आमची पिडा शेडा आमचे दुस्मान जावन आसात, आमचे कश्ट आमचे दुस्मान जावन आसात। हर एक तरेचे दुस्मान विरोधी आमच्या जिणेंत येता आसतना म्हजो विश्वास म्हजो भावार्थ सोम्याचेर जावन आसा। एक फौज म्हजे विरोध थंब घालूं म्हजें काळीज भियोवचें ना। कीर्तनगार म्हणटा, एक फौज म्हजे विरोध थंबो घालूं म्हजें काळीज भियोवचें ना। रोमाकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 8 ओळ 30 आनी 1 थंयसर आमी वाचताव, जर देव म्हज्या पक्षेक आसा जाल्यार तर आमचे विरोध रावतलो कोण आसा। जर देव म्हज्या पक्षेक आसा जाल्यार म्हजे विरोध रावतलो कोणूच ना। कित्याक म्हजो भरवोसो म्हजो जेजू। जुजू म्हजे विरोध उठो म्हजो भरवोसो तीर रावतलो। सर्वेस्परा लागीं हांव एकच मागतां आनी तेंचा वत्रेकतां, सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरांत रावोंक, ताची सोबाय पळोवंक आनी ताच्या मंदिरांत नियाळ करूंक। सगळ्या जिणेंत हांवें मागचें एकच जावन आसा। कीर्तनकारा सांगता आमी म्हणूंक जाय, सर्वेस्परा लागीं हांव एकच मागतां,
desire to be in the presence of God. देवाच्या हजारपणांत जिवचे भाग म्हाका फावो जावं दी. सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरांत रावोंक, सर्वेस्पराची सोबाय पळोवंक आनी ताच्या मंदिरांत ताचो नियाळ करूंक. जो वांजेल अध्याय 6 वळ 50 आनी 6 थंयसर आमी वाचता, जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचे थंय हांव आसां. जेजू म्हणटा ताचे थंय हांव आसां. आनी त्या देखून परत आनी परत किर्तनगार म्हणटा सर्वेस्पर म्हजो आसरो जावन आसा. गॉड इज माय रेफ्यूज. कित्याक आकांताच्या दिसा आपल्या घरांत तो म्हाका आसरो दिता. दोळस किर्तनगारान म्हणलें सर्वेस्पराच्या घरांत रावोंक तें भाग म्हाका फावो जावं दी. तें आमच्याच घरा जावंक पुरो, देवाच्या मंदिरांत जावंक पुरो, सर्वेस्पराच्या हजारपणांत जिवचें तें भाग म्हाका हर एकल्याक आमकां फावो जावं दी. कित्याक आकांताच्या दिसा आपल्या घरांत तो म्हाका आसरो दिता. आपल्या थंबा भितर म्हाका तो लिपयता, खडपाचेर तो म्हाका उखलून दवरता. सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता, त्या वेळार म्हाका तूं आयक, म्हजी दया कर, म्हाका जाप दी. किर्तन 91 थंयसर वळ 4 थंयसर आमी वाचची ती उतरां जावन आसात. सर्वेस्पर म्हणटा तूं म्हजो आसरो आनी म्हजें खोटें, तूं म्हजो देव, तुजेर हांव विश्वास दवरता. आनी तुजेर हांवें विश्वास दवरलेल्या वेळार काळोखांत भोंवतल्या मारीच्या पिडेक, दोनपारचे नाश करतल्या खरगाक तूं भियोंचो नाय. केदाळा सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरून आमी जियेता गी. त्या वेळार किर्तनगार म्हणटा काळोखांत भोंवतल्या मारीच्या पिडेक, दोनपारचे नाश करतल्या खरगाक तूं भियोंचो नाय. कित्याक सर्वेस्पर तुजो आसरो, परमोन्नत देवाक तुजें खोटें करून तुवें घेतलाय, कसलेच वायट तुजेर येवचें ना. मारीची पिडा तुज्या तंबा सरशी पावची ना. तुज्या सगळ्या वाटांनी तुका रक्षाक आपल्या दुतांक ताणें आज्ञा दिल्या. फातराक तुजो पांय आदाळना जावच्याक आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळून धरतले. आनी मुखार सुनो थंयसर किर्तनगार म्हणटा तो म्हाका उलो मारतना हांव ताका जाप दिता. देव म्हणटा आमी ताका उलो मारतना तो आमकां जाप दितलो. आकांताच्या दिसा हांव ताचे लागीं आसा, ताका निवारता, ताका सन्मान करता, लांब आवक दिवन ताका दादोशी करता, म्हजें तारण पळोवंक ताका हांव फावो करता. आनी त्या देखून मोगाच्या भावांनी भयणी किर्तनगाराच्या उतरांनी आमी नियाळ्या सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरू, ताचेर तीर राव, ताचेर तुजें काळीज आनी धैर्य घे आनी सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरून जियेल्ल्या वेळार तो सदांच तुज्या जिणेंत थंयसर आसतलो, तुका आसरो दिवच्याक म्हणटा किर्तनगार. आनी मोगाच्या भावांनी भयणी किर्तनगाराची आपुरबायची उतरां आमच्या हर एकल्याच्या जिणेंत ती वय जाल्ली आमी पळयता. केदाळ आमी सर्वेस्पराच्या परजळांत आमी जियेता, ताच्या सांगाता आमी जियेता, जेजूच्या हजारपणांत आमी जियेल्लीं आसा. ह्या वेळार कसलीं विघ्नां येवंक पुरो, कश्ट, अनवरां, पिडाशिडा समस्या आयल्यार आमी खंगल जायना. कित्याक आमकां हर एकल्याक कळीत आसा तो जावन आसा आमचो भद्र आसरो, आमचें खोटें तो जावन आसा. ताच्या पाकाट्या पोंदा आमकां तो सांबाळटा आनी राखता. आनी तेंच पवित्र पुस्तकांत ताणें बसयलां आनी हेंच आमच्या जिणेंत आमी अनुभव केला. त्या देखून ताका आमी अर्गां दिवया. तुमची जबाब जावं दी. अर्गां तुका सोम्या जेजू, अर्गां तुका सोम्या जेजू, क्रिस्तांव भावार्थ तुवें आमकां दिल्ल्या पासत, अर्गां तुका सोम्या जेजू, येवकरिस्तांत उंड्याच्या रुपार आमच्या काळजांत तूं येताय देखून, अर्गां तुका सोम्या जेजू, विविध सक्रामेंत आमकां तुजी कृपा तूं आमकां दिताय देखून, अर्गां तुका सोम्या जेजू, आमी भावार्थान मागल्या वेळार आमचे मागणे तूं आयकताय देखून, अर्गां तुका सोम्या जेजू, तुज्या आवयक मरयेक आमची आवय जावन तुवें दिल्ल्या पासत, अर्गां तुका सोम्या जेजू, आयच्या दिसा ह्या नोवेनांत भाग घेवचे अवकाश भाग तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर, अर्गां तुका सोम्या जेजू, पवित्र पुस्तक आमकां तुजी वळख तूं आमकां दिताय देखून, अर्गां तुका सोम्या जेजू, बरी आवय बापय आमकां तुवें फावो केल्ल्या पासत, अर्गां तुका सोम्या जेजू, बरी भुरगीं बाळां नात्रां तुवें आमकां फावो केल्ल्या पासत,
अर्गां तुका सुम्या जेजू बरो जिणयेचो सांगाती पती पतीण तुवें आमकां फोव केल्ल्या पासत अर्गां तुका सुम्या जेजू बरी भाऊ भयणी तुवें आमकां फोव केल्ल्या पासत अर्गां तुका सुम्या जेजू आमची पिडा शिडा तुवें गूण केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुम्या जेजू आमच्या हाता पांयांक बरी बोळ भलायकी तुवें फोव केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुम्या जेजू बरो पावस तुवें आमकां फोव केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुम्या जेजू आमच्या शेतांतल्या बेळ्याचेर तुजो आशिर्वाद वत्ताय देखून अर्गां तुका सुम्या जेजू आमच्या हातांचो वावर तुवें सुफळ केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुम्या जेजू आमचो दिसपरतो ग्रास आमी जोडोंक बरें काम तुवें आमकां फोव केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुम्या जेजू भर गांवांत पयशिल्ल्या गांवांनी वावर करच्या आमच्या कुटुंबाच्या संद्यांक तूं राखताय आनी सांबाळताय देखून अर्गां तुका सुम्या जेजू तुजी पवित्र सभा चलोवन वरच्याक बरे याजाक धार्मीक मुखेली धार्मीक भाव भयणी तुवें आमकां फोव केल्ल्या पासत अर्गां तुका सुम्या जेजू आमच्या समाजेंत बरे लायक फुडारी तुवें आमकां फोव केल्ल्या पासत अर्गां तुका सुम्या जेजू आमी वाहनांनी पयण करता आसतना सर विघ्नांतले अनवरांतले तुवें आमकां राखिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुम्या जेजू आमच्या खाजारी जिणयेंत शांती समाधान तुवें फोव केल्ल्या पासत अर्गां तुका सुम्या आमच्या जिणयेंत आमी निराश जाल्ल्या वेळार भरवशान तूं आमकां भरताय देखून अर्गां तुका सुम्या जेजू मोगाळ भावा आनी भयणी आमी उबी रावया सर्वेस्पराक आमच्या अर्गां होगलाप आमी दिव्या साध्य जाता जाल्यार आमचे हात आमी सर्वेस्परात उबारया अर्गां तुका सुम्या जेजू अर्गां तुका सुम्या जेजू होगलाप तुका सुम्या जेजू होगलाप तुका सुम्या जेजू वंदन तुका सुम्या जेजू वंदन तुका सुम्या जेजू स्तुती तुका सुम्या जेजू स्तुती तुका सुम्या जेजू वाकणणी तुका सुम्या जेजू वाकणी तुका सुम्या जेजू आराधन तुका सुम्या जेजू आराधन तुका सुम्या जेजू नमस्कार तुका सुम्या जेजू नमस्कार तुका सुम्या प्रणिपात तुका सुम्या जेजू प्रणिपात तुका सुम्या जेजू वंदितांव तुका सुम्या जेजू वंदितांव तुका सुम्या हर्षितांव तुका सुम्या जेजू हर्षितांव तुका सुम्या सरपडतांव तुका सुम्या जेजू सरपडतांव तुका सुम्या वाकणतांव तुका सुम्या जेजू वाकणतांव तुका सुम्या दिनवासतांव तुका सुम्या जेजू दिनवासांव तुका सुम्या वैभव तुका सुम्या जेजू वैभव तुका सुम्या जय जय तुका सुम्या जेजू जय जय तुका सुम्या अर्गां तुका सुम्या जेजू अर्गां तुका सुम्या होगलाप तुका सुम्या जेजू होगलाप तुका सुम्या वैभव तुका सुम्या जेजू वैभव तुका सुम्या महिमा तुका सुम्या जेजू महिमा तुका सुम्या वाकणणी तुका सुम्या जेजू वाकणी तुका सुम्या आराधन तुका सुम्या जेजू आराधन तुका सुम्या महिमा तुका सुम्या जेजू महिमा तुका सुम्या सरपडतांव तुका सुम्या जेजू सरपडतांव तुका सुम्या हालेलुया 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 आमी सुम्याक दिन वासून उपकारी काळजान बरोवन ताका आमी अर्गां दिवया खंतर आमकांतर खंतर आमी गावया की उपकारी काळजान तुमच्या खंतराचे बूक थंयसर आसा जाल्यार E18 उपकारी काळजान दिनवाशी मनान
नासो बद्या उपकार नासो बाहुल्या सर आम्ही दिंबी घालया मातेवास वांजेल अध्याय 11 वळ 20 आणि 8 हर एक पोटी आम्ही ऐकूनची ते उतरां जावन आसात. जेजू म्हणटा येया मुजे सरशेन तुम्ही समेस्त कश्टांतल्यानो आनी वजन ववयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. इजाया प्रवाद्याचो ग्रंथ अध्याय 40 आणि 3 थंयसर ती अपुरबायची उतरां सर्वेस्पराची आमी आयकता. हांव भिये नाका हांव तुज्या सांगाता आसा. भिये नाका कित्याक हांव तुजो देव जावन आसा. तूं उदकांतल्यान चलशी जाल्यार तें उदक त्यो न्हंय तुका बुडोवंक हांव सोडचो ना. तूं उज्यांतल्यान चलशी जाल्यार तूं उज्यान तूं पेटोवन वचोंक हांव तुका सोडचो ना. कित्याक हांव तुजो देव जावन आसा. हांवें तुका ह्या संवसारांत जल्म दिला. हांव तुजो मोग करता देखून म्हज्या जैतेवंत उजव्या हातान तुका हांव सांबाळटा. तुका हांव उखलून दवरता म्हूण बसयता. सर्वेस्पर इजाया प्रवाद्याचो ग्रंथ अध्याय 40 आणि 3 थंयसर आमी वाचता मोगाच्या भावानी भयणी. आनी थंयच मातेवास वांजेल अध्याय 7 वळ 7 थंयसर आमी आयकोनची उतरां जावन आसात. जेजू म्हणटा मागा आनी तुमी घेतल्यात. सोदा आनी तुमकां मेळटलें. बडया आनी तुमकां उक्तें जातलें. सोम्याची उतरां केदेंच निर्फळ जायनास. ह्याच भावार्थान आमची मागणी आतां सर्वेस्पराक समर्पण दिवया. आमच्या काळजाचे अत्रेक मोगाळ भावा आनी भयणी जायते आमच्या काळजाचे अत्रेक आसात. जे दोळे आमी दामप्या सर्वेस्पराचो अनुभव आमच्या काळजांत बगया. सक्रामेंतांतलो जेजू आमच्या काळजांत आसा. त्याच जेजूक आमचे मागणी आमच्या काळजाचे अत्रेक आमी समर्पण दिवया. आमचेच पासत आमी मागया. फुडें कोणाय लागीं सांगूंक जायना तसले आमचे काळजाचे अत्रेक आसात. आमचे तळवळे आसात. खरी एक आमी जेजूक समर्पण दिवया. जावंक पुरो आमची पिडा शिडा मतीचें नासमाधान हेरान तावन आमकां मेळचे ते कश्ट आमचे वायट सवयो जेजूक आमी समर्पण दिवया. उडास आमी काडया आमच्या कुटुंबाच्या हर एकल्या संद्यांचो. आमच्या आवय बापूय आसात तांचो आमी उडास काडया. तांचे पासत आमी मागया. आमची भुरगीं आसात. पती पतीण आमची नात्रां आमच्या कुटुंबांत ते हेर सांदे माय माव आजो आजी अंकल आंटी जायतीं जाणां आमच्या कुटुंबांत आसात. आमचे भाव भयणी हर एकल्या स्वामी उडास काडया. मोगाच्या भावा आनी भयणी सक्रामेंताचे जेजूचे आशिर्वाद तांच्या हर एकल्याचेर पडोवन दी. तांचे पासत आमी मागया जेजू तूं आमचे पासत कुर्सार मेलोय आनी कुर्सार मोडटा आसतना तुज्या आंगांतल्यान वळिल्लें तें रगत त्या रक्तान आमकां तूं न्हाणय जेजू. त्या रक्तान आमकां तूं पवित्र कर. तेंच रक्ताचो तेंबो आमच्या कुटुंबांतल्या हर एकल्या सांद्यांचेर तूं वत जेजू. आनी आमकां आमच्या कुटुंबांतल्या आमच्या मोगाच्या मनशांक हर एकल्याक बरी बोळ भलायकी मतीक शांती समाधान मेळोवन दी म्हूण मागया. तांच्या कामाचेर सर्वेस्पराचो आशिर्वाद मागया. आमी खंयच्या वावराचेर खंयचेंय काम जावं पुरो आमचें बिजनेस जावं पुरो आमचे हेरांनी आमचे लागीं मागोवंक सांगिल्लें आसा तांचो आमी उडास काडया. कश्टांत आसात गरजेवंत आशिल्लीं आसात तांचे पासत आमी मागया. उडास आमी काडया आमच्या दुस्मानांचो. आमचे दुस्मान आसात. आमच्या विशयांत वायट खबरो उलयतलीं आसात. आमकां वायट करतलीं आसात. आमच्या विशयांत वायट चिंततलीं आसात. तांचो उडास काडया. तांचे पासत आमी मागया जेजू तांकांय ह्या घडये तुका आमी समर्पण दिता. स्वीकार कर. तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल जेजू.
पळय मोगाच्या भावा आनी भयणी तसो जेजू जिणयेंतल्या आमच्या हर एका घडी आमच्या सांगता आसा तुमच्या जिणयेंत कश्ट अनवरां पिडा शिडा येता आसतना ताणेंच म्हणलें तीं उतरां ए ह्या म्हजे सरशी तुमी समेस्त कश्टांतल्यान आनी वजन ववयतल्यान आनी हांव तुमकां विशेव दितलो वय आमच्या जिणयेंतल्या कश्टां वेळार आमच्या सांगता आसच्या जेजूचो आदार मागून आमी गावयांक गीत जिणयेंतल्या कश्टां वेळार सक्रामेंतल्या जेजूचे आशीर्वाद घेवंक मोगाच्या भावा आनी भयणी आमकां समी तयार करया सक्रामेंतल्या जेजूचे आशीर्वाद आमचेर पडटा आसतना आमची जिणी प्रत्येक जावन आज आमी काजारी जोड्यां खातीर विशेश तरान मागता आसतना काजारी जिवीत एक कुटुंबा जिवीत जावन आसा ते देखून आमचे हर एकल्याचे कुटुंबाचे जिवीत तें सुखाचें जावं दी सुफोळ जावं दी मोगाचें जावं दी आनी ह्या खातीर जेजूचो आशीर्वाद आमकां हर एकल्याक फावो जावं दी म्हणून आमी मागया आनी गावया गीत येद्या व्हडा सक्रामेंता प्रार्थुया हे देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगी सरको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर
जो जियेत आणि रास करताय सासनाच्या सासना. बलिदान आम्ही भेटत असताना मिसाची तेसावा ह्या परी आसात. देवान केल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां जावन मिसाचें बलिदान भेटयता जॉन डिसोजा आनी कुटुंब पेर्मानोरू, जेन फेरावो उद्यावर, क्लेनविन बार्बोजा उडपी, एडलिन एलन बार्बोजा कालत्तूरू, मनीला लवीना मेलिना डिसोजा पेर्मानोरू, अजय प्रवीण डिसोजा नेजार, प्रवीण आणि फातिमा मेनेजस पियूस नगर, लॉयड डिसोजा नकरे, अलेक्झांडर आणि ॲनी ग्रेटा डिसोजा संताकट्टे, अँटनी ज्योती लुविस आणि कुटुंब सस्तान, ॲग्नेल डिसोजा आणि कुटुंब पामूर, डेनिस आणि येवजिन लसरादो कालमाडी, हेनरी फुर्तादो फातिमा वाडो, हिल्डा सल्डाना रुजार वाडो. सांगातास मादिहा कतार, जोही तमाचादो शंकरपुरा हांच्या तेसवां खातीर आमी भेटयता. नटराज एंटनी जत्ताना अचात्मा खातीर मिस्तिता रोजलिन आनी कुटुंब मणिपाल, घरच्या आल्मांव खातीर मिस्तिता धीरज रोजलिन आनी कुटुंब मणिपाल, पावलीन आनी विलियम डिसिल्वा हांच्या आत्मा खातीर मिस्तिता वॉल्टर डिसिल्वा लक्ष्मीनगर. मोगाच्या भाव भयणीनो आनी वेलंकणी सायबिणीच्या भक्तिकानो, आज आमच्या नोवेनाचो दुसरो दीस. आयच्या दिसा आमी मरी मोगपात्र माय म्हणलो संदेश नियाळता आनी काजारी जोड्यां पासत मागता. आमची आवय बापय, भाव भयणी, जायतीं मोगाची मनशां काजारी बेस जियेतात. काजारी बेस देवाचे आपोवणे, हे आपोवणे मोलादीक. काजारी जोड्यांक सांगाता हाडचे आनी एक करचे देवान. हर एक काजारी जोडे देवाची विंसवण आनी निर्मोणे. मरण्याचे पुस्तक 19:4 म्हणटा, घर संपत्ती पुर्वजांतून मेळचे दायज, पूण शाणी पतीन देवाचे देणे, तशेंच शाणो पती देवाचे देणे. वस्तू ह्या संवसारी कोणाय थावन जोडयेत, पूण शेगुणी जिणे संगाती आनी संगातीन देवा थावन मात्र जोडचे. देखून काजारी जोडयान एकामेका पासत अर्गां दिवंक जाय. आज आमी काजारी जोड्यां पासत देवाक अर्गां दिवया आनी तांचे खातीर मागया. तांणी तांच्या लग्ना दिसा एकामेका केल्ली बासवणी जिणेच्या हर एक घडितांनी प्रामाणीक थरान जियोंक मरी मोगापात्र माय कुमोक करून दी. Sergice pamiętam.
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आणि पवित्र आत्म्यासो एकवट तुमचे सोवे आसो जेजू ख्रिस्त थंय मोगाच्या भावानो आणि भयण्यानो आज ह्या नव्यानाच्या दिसा आमी प्रत्येक जावन काजारी जोड्यां बसत मागणे पेटयता आनी प्रत्येक जावन हांवें उडस म्हणलें काजारी जिणी ही कुटुंबाची जिणी जावन आसा आनी काजार जावन आसली नातली ह्या कुटुंबांत हर एकली आसात देखून ही काजारी जोड्यां बसत विशेश जावन आमी मागता आसतना ही कुटुंबाची जिणी आमी हर एकल्यान जिवंची आसली ती सुम्याच्या आशिर्वादान भरलेली जावं दी सुखाची संतोषाची समाधानाची जावं दी धादोसकायेन भरलेली जावं दी मोगाची जावं दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया आनी आमी बेटोवचें बलिदान सुम्याक मानतात आसलें जावच्याक एक घडीभर आमी मावून रावया सुम्या मुखार आमचें उणेपण आमची पातकां आमी वळखून घेवया. सांगता मागया हांव पातकी सर पदवेदारा देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून मागीर सदांच संपवार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन.
प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी आत्म्याची भलायकी दी आनी भगवंत नित्यांक वारी मरयेचे विनवणेन ह्या जिणयेच्या दुखांतले आमकां सोडय आनी सासणाचो संतोष भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. सांत पावलून कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतले वाचप. मनशाच्या आनी देवदूताच्या सर्व भासांनी उलयन तरी म्हजे थंय मोग ना जायत जाल्यार हांव आवाज करतले वाटले बरी, किणकिणटल्या ताळा बरी. प्रवाद करचे देणे म्हाका आसात आनी गुपी संगतीची परिपूर्ण जाणवाय म्हाका आसात. वा एक कडेचो पर्वत आनी एक कडेन वचून करचे तितलो भावार्थ म्हाका आसात तरी म्हजे थंय मोग ना जायत जाल्यार हांव कांयच न्हय. आनी सर म्हजे आस्त बदिकेस दुर्बळ्यांक पोसूंक म्हूण हांव वांटून दीन आनी म्हजी कूड लेगून उज्यांत लासूंक हांव ओपून दीन तरी म्हजे थंय मोग ना जायत जाल्यार हें कांयच म्हाका उपकारना. मोग सोंसणीक, मोग दयाळ, मोग मोसोर करिना, आपलीच बाडाय उलयना, हांकारान बराना, मोग मर्यादी विणें चलना, स्वंत आदाय सोदिना, रागार जायना, आपकार मनांत दवरिना, अन्याय पळोवन संतोष पावना, बागार सत जिखलेले पळोवन संतोष पावता. मोग सगळें सोसून व्हरता, सगळें सतमानता, सगळें बरवसता आनी सगळें सांबाळून व्हरता. मोग केदींच सराना, प्रवेदाचें उलोवणें आखेर जातलें, विचित्र भासांनी उलोवणें देणें समाप्त जातलें, जाणवायाची देणी नापायस जातली, कित्याक आमची जाणवाय आपूण आनी आमचे प्रवादी आपूण. पूण संपूर्ण आसा ते आयिल्ल्या वेळार आपूण आसा ते नाश जातले. हांव भुरगो आसतना भुरग्या परी समजतलो आनी भुरग्या परी उलयतलो आनी भुरग्या परी चिंतलो. आतां जाणतो जातास भुरगेपणाचो सर संगती हांवें सोडल्यात. आतां आमकां आरसांतल्यान दिसता तशें गैरे गैरे दिसता, पूण उपरांत आमी मुखामुखी पळयतले. आतां थोडे थोडे मात्र हांव जाणा, पूण उपरांत देव म्हाका वळखता तसोच ताका हांव वळखतालो. अशें आसता भावर्थ, बरवसो आनी मोग ही 3 मात्रां बाळटात, पूण तांचे मदें मोगच श्रेश्ठ. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. Sumyak na varta, muja taruka
मुझ्या तारुगात उल्हासा सुमी कल्यांक उबारता मुखेल्यांक निर्व्यानी भरता दुबळ्या धाकट्यांक तो दयेन सांबाळता सुमी कल्यांक उबारता अदमो मोसो सोम्याक नावाडटा मुझ्या तारुगात उल्हासा अदमो मोसो सोम्याक नावाडटा मुझ्या तारुगात उल्हासा सुम्याची वडवी कायता मुझ्या देवाक वर्गा दिता वर्तो तासो मोग आनी ताची दया सुम्याची वडवी कायता अदमो मोसो सोम्याक नावाडटा मुझ्या तारुगात उल्हासा Alleluia, 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 Alleluia. Begitu angkat mulia manhoklah favosale tuji tansel malu Kristan somi Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमच्या सोवे आसो तुमचे सोबे असो जुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोम्या मोजो संतोषो तुमच्या ते आसो न्हू तुमचो संतोष भरपूर जावचे खातीर ह्यो संगती तुमच्या लागीं हांव उलयलां हो म्हजो उपादेश हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोगू दुसरो ना हांवें तुमकां फरमायलें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट जातल्यात ह्या फुडां हांव तुमकां साकर म्हणना कित्याक साकराक आपलो धनी कितें करता म्हणलें कळीत आसना पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा कित्याक म्हज्या बापातावन हांवें आयकल्लें सक्कड हांवें तुमकां कळीत केलां तुमी म्हाका विसरून काडूंक ना हांवें तुमकां विसरून काडल्यात तुमी भायर सरून वचून फळ दिजय उरच्या तसलें फळ दिजय म्हूण हांवें तुमकां नेमल्यात अशें म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी मागतात तें सगळें तो तुमकां दितलो हो म्हजो उपादेश तुमी एकामेकाचो मोग करा देवाचे उतर हे वागणी तुका क्रिस्ता जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भावानो आनी भयण्यानो ह्या नव्यानाच्या दिसा आज येदळूस आमी समजून घेतिल्ल्या प्रमाणे
काजारी जोड्यां बसत विशेष जावन आमी मागता म्हळ्यार काजारी जिणी कुटुंबाची जिणी जावन आसा आनी काजारी जिणी कुटुंबाची जिणी जियोंक जायत्या संगतींची आमकां गरज आसा जायत्यो संगती हांगासर आसात आटांबर आसात ते देखून देवाच्या उतराच्या आदारान ह्या थोड्या संगती विशयांत मोठव्यान आमी नियाळ करूंक प्रयत्न करया ही काजारी जिणी कुटुंबाची जिणी फळादीकपणी मोगान आमी संतोशान जे जाल्यार म्हळ्यार जायत्यो संगती गरज आसात तातूंत गरजेचें पयलें जावन आसा मागणें आनी तितल्याच मापान गरजेचें जावन आसा मोग हे दोनूय ना जाल्यार ही काजारी जिणी मुखार वचना हे दोनूय संगती विशयांत म्हज्या नियाळाच्या केरीक हांव पाटी येता मुखार सून व्हरता आनी एक विशय काजारी जिवितांत कुटुंबा जिवितांत गरजेचें जावन आसा खालतेपण ह्युमिलिटी हंबल बिंग हंबल इतलें कश्टांचें काम इगो म्हणटा आमी आमचो सिल्लो इगो आसता हर एकल्याक तो इल्लें चड या उणें आसता आमचें तें बरो इगो नो प्रॉब्लेम आसल्यार उरना बरो इल्लो इगो म्हणटा म्हळ्यार हांव पूण फटकीरो इगो या पाड इगो जर तर आमचें तें आसा तर आमी खालते जावंक साध्य ना कश्टांचें जाता एफेसकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 4 वळ 2 थंयसर आमी वाचता देवा ह्या पासून सुमया खातीर तुमचे लागीं हांव अशें मागता तुमची जिणी देवान दिल्ल्या आपोवणेक फावो जाल्ली जावं सदांच ल्हानवीक जावन तुमी चला सदांच ल्हानवीक बळी बींग हंबल बींग जंटल म्हणटा आमी ते देखून सांग पावल म्हणटा सदांच ल्हानवीक जावन तुमी चलोवंक जाय एक दृश्टांत या एनेक्डॉट तुमचे मुखार दवरचें जाल्यार एक फॅक्टरी आसली ते फॅक्टरींत कार मॅन्युफॅक्चरींग फॅक्टरी व्हडले व्हडले इंजिनियर थंयसर आसले काराचे डिझायन करचे ते कार डेवलप करचे तसले एकलो फामाद इंजिनियर थंयसर आसलो आनी ताणें एक फावटी ताका एक आशा आसली एक बऱ्यांतलें बरें कार हांवें करी जाय एक बरें मॉडेल हांवें एक सोदून काडी जाय आनी लोकांक तें मेळाचें करी जाय म्हणून ताका एक व्हरती आशा आसली आनी ताणें एक बरें कार थंयसर त्या फॅक्टरींत आसा केलें ताची सगळी जाणवाय ताणें वापरून बऱ्यांतलें कार थंयसर आसा केलें आनी दीस आयलो तें कार तें भितर आसल्यार पावना फॅक्टरी भितर तें भायर वचोंक जाय आनी त्या देखून आतां भायर तांणी काडी जेमता आसतना मुखार हाडून येता आसतना कार भायर वचना कित्याक भायर वचना म्हळ्यार काराचे हायट त्या बागलाच्या की इल्लें चड आसलें काराची हायट त्या बागलाच्या की भायर वचोवच्या की इल्लें चड आसलें आनी त्या देखून तें भायर वचोंक थंयसर साध्य जालें ना आनी आतां कितें करचें इतलें मरगायेचें इतलें सोबायेचें कार थंयसर आसा केल्लें आतां कशें तें भायर व्हरचें म्हणून तांचे तकले तांणी आठवून आसता आसतना एकल्यान येवन म्हणलें कार पाड करचें नाका आमी तें दरवंत तसो आमी फुटया आनी आमकां तर आमी कार भायर व्हरयत म्हणून कटवण असो मालक म्हणलो नाका नाका तशें केल्यार म्हजें सगळें कटवण पाड जातलें आनी एकलो म्हणलो जाल्लें बरी जाता कार आमी फोर्सान म्हणलें बरी भायर व्हरया मागीर रिपेरी करूंक आसल्यार रिपेरी करयेत इंजिनियर म्हणलो ना कार पाड जाता अशें तकली आठवून आसलें कशें कितें आतां कितें करचें कशें भायर व्हरचें म्हणून तकली आठवून आसता आसतना थंयसर हें सगळें आयकून आसलो संभाशण आयकून आसलो थंयसर काम करतलो एकलो व्यक्ती जाडसो म्हूण चिंतया एकलो व्यक्ती थंयसर आसलो आनी सगळें आयकून आसलो आनी तो व्यक्ती जाण पुरसो थंयसर आयलो आनी म्हणलो तांचे लागीं व्हडले व्हडले मनीस आशिल्ले तांचे लागीं म्हणलो सायबानो तुमकां खुशी आसा जाल्यार हांव एक आयडिया दितां म्हजे लागीं एक आयडिया आसा सगळें आसले तो इतले इंजिनियर शिकून आयिल्ले आनी हो जाडसो पुसो येवन म्हजे लागीं आयडिया आसा म्हळ्यार तें जावची गजाल न्ही ते देखून ते इल्ले हांसले पूण ताणें परतून विचारलें आनी त्या वेळार ते जायत म्हणाले सांग आनी ताणें कितें केलें ताणें वचून आमकां कळीत आसा थोड्यांनी म्हणी आयकलां ताणें वचून त्या चारीय टायरांचें वारें ताणें काडलें चारीय टायरांचें वारें ताणें काडलें आनी वारें काडटा आसतना तें कार ताची हायट इल्ली उणी जाली उणी जाता आसतना तें कार सुलाबायेन थंयसर भायर व्हरूंक तें साध्य जालें एक एनेक्डॉट म्हणलें हांवें पूण आमकां जायते लिसांवाट आपूण आसा
आमच्या कुटुंबा जिणयेक काजारी जिणयेक प्रत्येक जावं केदाळा आमचे थंय आसलो इगो पळय तो आमी काडटा ते बलून फुटाचे तो इगो भायर वचोंक जाय केदाळा तो इगो भायर वेतागी आमचे ता नासता तागी तेदाळ आमची जिणी मुखार वचोंक जाता नाजाल्यार तें कार कशें स्ट्रक जालें गी तशेंच आमची जिणी थंय स्ट्रक जाता आमी आनेकल्या खातीरच आमी राखून रावल्या जायना ते देखून बींग हंबल इज व्हेरी इम्पॉर्टंट खालतेपण काजारी जिणयेंत गरजेचें जावन आसा दुसरें त्याग आनी सॅक्रिफीस काजारी जिणी कुटुंबाची जिणी जी येतल्या हर एकल्या कळीत आसा कितल्या मापान ह्या जिवितांत काजारी जिणयेन कुटुंबा जिवितांत त्याग सॅक्रिफीस करूंक आसा म्हणून त्याग आनी सॅक्रिफीस नातलें कुटुंबा जिवीत काजारी जिवीन तें बिलकूल आसूंक साध्यच ना विविध तरांचे त्याग सॅक्रिफीस कसो तसलो मनोभाव ती शाती आमच्या हर एकले थंय आसूंक जाय जावं पुरो वेळ आसूं सॅक्रिफीस वेळ कुटुंबान जियेत आसतना पती पत्नीन वेळ आसूं सॅक्रिफीस करूंक त्याग सॅक्रिफीस करूंक तयार आसूंक जाय जावं पुरो आमची न्हीद हांवें एग्जाम्पल मात दिवचें जावं पुरो आमची न्हीद त्याग करूंक भुरगीं वाडोवन येता आसतना आमकां हर एकल्या कळीत आसा न्ही जायत्यांक आसा तुमी आवय बापाय आसात कितलो त्याग केला तुमची न्हीद तुमी कितले त्याग सॅक्रिफीस केला कांय इल्लें हुशार ना भुरग्याक सगळी रात जागी रावचे आसात घडये घडये उठून ताप पळोवंक गी पती हुशार नातल्या वेळार पतीन हुशार नातल्या वेळार पती अशें त्याग सॅक्रिफीस विविध तरांचो थंयसर काजारी जिणयेंत आसा तें गरजेचें जावन आसा तिसरें जावन आसा सोंसणीकाय पेशन्स आनी एक कश्टांची गजाल सांगूंक सुलाभ मस्त सुलाभ जाता आज शॉर्ट टेम्पर्डनेस म्हणटा पळय तें सड्ड जालां खंडापटे राग सडन राग येवचो झगडें जाता आसतना आमकां हर एकल्या कळीत आसा कुरुक्षेत्र कांय न्ही आमच्या मुखार थंय जाल्लें लढाई कांयच न्ही म्हूण बगता जावं पुरो आमी लढाई करचे हातेर आंगण घेना जावयेत थोडे पोटी कोणी खाण घेतात कोण ना पूण हातेर आंगण घेना जावयेत तरी पूण आमच्या उतरांक तितलें बोळ आसता उतरांसान एकल्याक आमी सदां जीव मारयेत कातन सोडयेत तितलें आसता न्ही त्या देखून आमकां हर एकल्या कळीत आसा उलयिल्लें उतर पाटी काडूंक तें बिलकूल साध्य ना मारिल्लो मार पुणी माजवता म्हणटात उलयिल्लें उतर तें पाटी काडूंक जायना त्या देखून हांवें मुस्तबोटी ह्या काजारीच्या कावन्सिलींग जावं पुरो ह्या म्हजे लागीं आयिल्ल्या वेळार मुस्तारांक समजोवचें सोंसणीकाय पेशन्स इज व्हेरी इम्पॉर्टंट एका त्या रागाच्या बळान कितें जाता तें मागीर समा करूंक थोडे पडी जायना खंयचीय तुका सांगूंक आसा खंयचीय एक्शन तुका करूंक आसा या कितेंय ताका सांगूंक आसा टायम काण घे इल्लो वेळ काण घे आजच रिप्लाय करीचे म्हणून ना थंयसर कितें सोडून जालां आजच पाटी जवाब दिवचे म्हणून ना टायम काण घे इल्लें चिंतून पळय मागीर या फाल्यां तितलें म्हणटा आसतना सादारण एकलो मनीस थंड जाता कूल जाता चिंतूंक अवकाश मेळटा आनी आमकां उपरांत दिल्ली जाप ती जाणवायची जावन आसा त्या देखून सोंसणीकाय काजाराची नियंत हर एकल्याक गरजेची जावन आसा एफेस घरांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 4 वळ 2 तेंच आमी वाचता तुमचे थंय सदांच सोंसणीक जावन तुमी चला कोलोसेकरांक बरयल्ल्या पत्रांत हेंच म्हणटा देवान विसून काडलेली तुमी ताका मोगाची देखून सोंसणीकायचें काळीज तुमचे थंय आसूंक जाय अध्याय 3 वळ 12 थंयसर आमी वाचता आनी एक विशय काजारी जिणयेंत कुटुंबा जिणयेंत गरजेचें जावन आसा बोगसाणें फॉरगिवनेस कोलोसेकरांक बरयल्लें पत्र अध्याय 3 वळ 13 थंयसर आमी अशें वाचता एकामेकाक सोंसून व्हरा एकामेकाक दुर्सोंक कारण आसा तरी एकामेकाक बक्षिया आनी तुमी दितात तें बोगसाणें सुमयान तुमकां दिलां त्या बोगसाण्या परी जावं पळय कितल्या अपुरबायन म्हणटा एकामेकाक दुर्सोंक कारण आसा तरी तुमी एकामेकाक बक्षिया तें कारण आसा दुर्सोंक सोडून थंयसर घडलां सान पावल म्हणटा एकामेकाक दुर्सोंक कारण आसा तरी एकामेकाक बक्षिया आनी तुमी दिवचें तें बोगसाणें सुमयान तुमकां दिलां त्या बोगसाण्या परी जावं दी म्हणून थंयसर म्हणटा न्ही एफेस घरांक बरयल्लें पत्र अध्याय 4 वळ 2 थंयसर आमी वाचता एकामेकाचें चड उणें तुमी मोगान सुदारसून व्हरा चड उणें एकामेकाचें चड उणें मोगान सुदारसून व्हरा कित्याक उडास दवरयान नो वन इज परफेक्ट कोणी पक्का परफेक्ट मनीस आमकां कोणी मेळना आनी कुटुंबा जिणी जियेत आसतना सुरवेर जावचे ते कश्ट काजारी जिणयेन दोन दुसऱ्या कुटुंबांत हांव आयिल्लें आसता आनी हांगासर सगळें एकच पटी परफेक्शन मेळना आनी सदांची जिणी जियेतना आमकां हर एकल्या कळीत आसा आमी कोणीय परफेक्ट न्ही सुखी घडतात हर एकल्याच्या जिवितांत चड उणें घडटा सुखी घडटा तातूंत सान पावल म्हणटा एकामेकाचें चड उणें तुमी मोगान सुदारसून व्हरा एकामेकाक दुर्सोंक कारण आसा तरी एकामेकाक बक्षिया आनी बोगसाण्यान भरलेलें काजारी जिवीत कुटुंबा जिवीत
तें संतोशाचें जावंक पावता. 5वो विशय एप्रिशिएट ईच अदर, एकामेकाक एप्रिशिएट करूंक जाय. हें हर एकल्याक गरजेचें. कोण एप्रिशिएट प्रोत्साहन दिवचें म्हणटा हांव, एप्रिसिएशन कोणाक नाका, म्हाका तुका हर एकल्याक जायचें न्ही. हर एकल्याक आमकां एप्रिसिएशन आमचे जिणेंत आनीक बरें करूंक आमकां कुमोग करता. हर एकल्या अपेक्षितात. सांगूंक पुरो या सांगनासतना रावूंक पुरो. आनी कुटुंबा जिणेंत एप्रिसिएशन इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. एक ल्हानशें गणीत तुमच्या मुखार दवरता. अशें घडलेलें जावयेत. काजारी जिणी जियेल्लीं 12 वर्सांची हांगासर आसात. चिंत्याक काजार जावन त्या जोड्याचे एक 20-25 वर्सां जाल्लीं. चड न्हय, 20-25 वर्सां त्या जोड्याची जाल्लीं काजार जावन. आनी तो क्रिसमसाचो दीस, क्रिसमसाचे 24th इवनिंग, त्या नातालांच्या रातींच्या मिसाक सकडांक वचूंक आसा. आनी आमची हर एकल्याची आशा बऱ्यांतल्यान बरें न्हेसून वचूंक जाय. प्रत्येक जावन स्त्रियांक आसता न्ही त्या क्रिसमसाच्या दिसा विश करूंक आसा न्ही, हात दिवंक आसा, पटलून धरूंक आसा, किस दिवंक आसता. अशें म्हणटा आसतना बऱ्यांतल्यान बरें कितें आसा तें एक न्हेसूंक प्रयत्न करता हांव. मंते वेस्ताक न्हेसिल्लें जावं नजो, आदल्या फावटी फुडल्या वेस्ताक न्हेसिल्लें तेंय नाका, आदल्या वर्सा क्रिसमसाक न्हेसिल्लें तेंय ना म्हणटा ना. मस्त तरांचें आसता न्ही ताका एक स्पेशल वस्तू जायचें. आनी ह्या जोड्यांत ह्या बायलेन त्या क्रिसमसाच्या दिसा एक बरें वस्तूर हाडलें. बरें वस्तूर एक बरें सारी म्हणया तें हाडलें. आनी ती सारी त्या नातालांच्या फेस्ताच्या मिसाक ती न्हेसली. आपल्या घोवा सांगता ती गेली मिसाक. मिसाक गेल्या उपरांत थंयसर विश करचो वेळ येता आसतना सगळ्या एकामेकां विश करतात. आनी दादले बेश्टे काल विश करचें मात, बायलां तशें न्ही, सगळें पळयतात न्ही गे कालें कितें म्हणून. आनी थंय सांगूंक आसा हें मॉडेल कालें हें डिजायन बरें आसा, हें पॅटर्न बरें आसा आनी कितें म्हणून. आनी ह्या बायल मनशाक आयिल्ल्या वेळार उरले आनी बरें सांगलें, वाव तुवें न्हेसिल्ली सारी बरी आसा, खंयतान खण गेले, गितांजलीन गी आनी जयलक्ष्मी आनी खंय गे म्हणून प्रेज सारूंक आसा. अशें सगळ्यांनी एप्रिशिएट केलें. बरें म्हणलें, सोबीत दिसता आनी कितें म्हणून सगळ्यांनी एप्रिशिएट केलें. पाटी आयली, दोगांय भायर पाटी आयली, राती जाल्ली, मध्यान रात जावंक जाली. आनी आतां न्हिदोंक वयचें म्हणटा आसतना ह्या बायल मनशाक न्हीद येना. तिच्या मतीन तें कितें सगळ्यांनी म्हाका एप्रिशिएट केलें, एकल्यान मात्र म्हणून. आनी कोण म्हणून तुमकां गुत्ता तें हांव सांगना. त्या देखून थोडी फावटी अशेंच करता न्ही गे. एप्रिसिएशन इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट इन अ मॅरीड लायफ. काजारी जिणेंत एप्रिशिएट करचें. एक बरें रांदिल्ल्या वेळार सांगाचें असं म्हणून ना, दुसऱ्या उतरांनी ते एक्सप्रेस करीत. आज एक जेवल्लें बरें जालें, उरल्या दिसा जेवल्लें बरें जावना म्हणून न्ही, तशें म्हणनाकात मागीर कांय मेळचें ना. तशें न्ही, एक बरें करून एक एप्रिशिएट करीत न्ही गे. खाली म्हणून बऱ्या उतरांनी आज तो सोबीत दिसता, या आज तें बरें आसलें. खंयचेय जायत्या अवकाश आमकां मेळटात, जायत्या अवकाश आमकां मेळटात एप्रिशिएट करूंक. या तशेंच सांगत आसवेचें जावन आसा थँक्यू म्हणचें आनी सॉरी म्हणचें. तें वडोवला हांवें म्हणलें इगो म्हणटा आसतना इगो सोडल्यार मात्र सॉरी म्हणूंक साध्य जाता. नाजाल्यार राखून रावचें. केदाळ आनी एकलो पयलें सॉरी म्हणटा म्हणून तें जायना. हांवेंय राखून रावचें आनी एकल्यानी राखून रावचें. केदाळ कोण सॉरी, पयलें कोण सॉरी म्हणटा म्हणून मागीर निमाणेक ना. तें आज गेलो फाल्यां गेलो म्हणटा आसतना मागीर तें इगो म्हणटा म्हणलें हांवें वडोल म्हणलें तें घट जाता. आमी कित्याक बागाय जाय, आमी कित्याक सॉरी म्हणा जाय, तें जायना. घडयेन इमिडिएटली म्हणलें सॉरी, चूक जाली, जालें, मुखार वचूंक सुलाभ जाता. थँक्यू तशेंच ते दळस एक थँक्स म्हणलें खुशी जाता. हां सार्थक जाल्लें बरें भोगता. हांवें म्हणलें थँक्यूच म्हणजें म्हणून ना, दुसऱ्या उतरांनी ते आमी एक्सप्रेस करूंक जाता. आनी एक विशय रेस्पेक्टींग ईच अदर. तें काजारचे भास दिता आसतना आमी म्हणटा थंय सुखान तशें दुखान, पिडेन तशें भलायकेन तुका तुजो मोग करता आनी तुका मानान आनी गौरवान लेखता म्हणून. इन टुडेज वर्ल्ड इट इज ऑल द मोर इम्पॉर्टंट रेस्पेक्टींग ईच अदर. आज आयची तरणाटी तुमकां कळीत आसा, थिंग वाडोवन येता आसतना इल्लें कितें तांच्या हर्ट जालें बाय बाय म्हणूंक रेडी आसतात. तशें जायना. त्या देखून हांवें म्हणचें की दाळे रेस्पेक्टींग ईच अदर तें कितें भास दिल्या ती आमी पाळोवंक जाय. आनी निमाणें 2 संगतीक हांवें म्हणलें म्हणजे शर्माच्या अखेरीक पाटी येता न्हू. एक जावन आसा मोग आनी निमाणें जावन आसा मागणें. मोग जो हांव सवांजेल अध्याय 3 वळ 16 थंयसर आमी वाचचें तीं उतरां सोम्यान म्हणलें सोम्या थंयसर बायबलांतलीं उतरां. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक ताणें संवसाराक ओपून दिलो. तो जावन आसा खरो मोग. कोलोसेकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 3 वळ 14 आमी अशें वाचता. थंयसर बरयलां ह्या सर्व शेगुणां प्रासट येदोळ हांवें कितें म्हणलें सोंसणीकाय, खालतेपण, बोगसाणें सकट आसा. ह्या सर्व शेगुणां प्रासट तुमचें थंय आसूंक जाय मोग. मोग हे शेगूण संपूर्ण करता आनी एकवटायता. आनी तो कसलो मोग जावंक जाय म्हणल्या खातीर जुआंवचें पयलें पत्र थंयसर आमकां बरें करून सांगता. ल्हानशें वाक्य, एकच वाक्य, पूण मोग कसो जावंक जाय म्हूण सांगता. भुरग्यानो
जो आमचे पयलें पत्र अध्याय 3 वळ 18 थंयसर वाचता हांव. भुरग्यानो खाली उतरान वा जिबेन आमी मोग करचो न्हय. आय लव यू म्हळ्यार पावना. खाली उतरान वा जिबेन आमी मोग करचो न्हय, बगार यथार्थपणी आनी करनेन तो दाखोवंक जाय. इंग्लिशांत आसा शो युअर लव इन युअर एक्शन. तुज्या करण्यांनी वय हांव तुजो मोग करता म्हणलें पतीनेक आनी पत्नीक आनी पत्नीन पतीक तें दाखोवंक जाय. करण्यांनी यथार्थपणी आमच्या करनेन आमी तें दाखयल्ल्या वेळार मात्र तो खरो मोग जावंक पावता. आनी निमाणें मोगाच्या भावांनी भयणी मागणें. थंयसर काजाराच्या वेळार आमी म्हणचे चिटी वाचता आसतना एक वाचतात देवाच्या कृपेन काजार जातात म्हणून. देवाच्या कृपेन काजार जातात म्हणून एक वाक्य थंयसर आसा. ते देवाच्या कृपेन काजार जाल्ली, देवाच्या कृपेनच ती काजारी जिणी मुखार वचूंक जाय. आनी अशें मुखार वचचें जाल्यार मागणें हर एकल्याच्या जिवितांत तें गरजेचें जावन आसा. ते देखून ओडोल आराधना वेळार म्हणलें हांवें आमच्या हर एकल्याच्या जिणेंत कश्ट वर येतात, पिडाशिडां येतात, समस्या येतात, काजारी जिणेंत मस्त चडून घडटा. आनी ह्या वेळार तें जिवन चक्र कितें म्हणटा हांव ती गाडी मुखार वचचें जाल्यार देवाची सकत देवाची कृपा गरजेचें. मातेवस वांजेल अध्याय 11 वळ 20 आनी 8 आमी नियाळ केलो. हे ह्या मुजे सरशीन तुमी समेस्त कश्टांतल्यान आनी वजन ववयतल्यान हांव तुमकां विशय दितलो. हांव आसा तुमच्या सांगाता. कित्याक तुमकां सांगात हाडिल्लें हांवें. कुटुंबाची जिणी तुमचे थंय आसा केल्ली हांवें. तुमकां ह्या संवसारांत रचले हांवें. इजाया प्रवादेचो ग्रंथ ओडलो आमी नियाळ केलो. अध्याय 40 आनी 3 थंयसर म्हणटा भिये नाका. तुज्या जिणेंत काजारी जिणेंत कश्ट आसात, पिडाशिडां आसा, समस्या आसा, भिये नाका. कित्याक हांवें तुका ह्या संवसारांत रचला. हांव तुजो मोग करतां. तुज्या जिणेंत तो उजो आयलो जाल्यार उज्यांत पेटोवंक हांव तुका दिना. तें आवर वारें वदाळ आयलें जाल्यार ते आवरांत हांव तुका बुडोवंक सोडिना. कित्याक हांव तुजो देव तुका राखता आनी सांबाळटा. आनी त्या देखून देवाचेर विश्वास दवर न्हू, देवाचेर भावार्थ दवरून आमची जिणी आमी जियेली जाल्यार आमचे हर एकल्याची काजारी जिणी कुटुंबा जिणी भोव बरेंकन संतोशान जिवंक साध्य जाता. आनी असल्या गुणाशे गुणांनी भरलेली भावार्थान भरलेली जिणी कुटुंबा जिणी काजारी जिणी जिवंक तसो सर्वेस पोर आमकां कृपा दिवन दी, बेसांवांनी बरोवन दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आमची प्रार्थना सर्वेस्पराक आतां आमी समर्पण दिवया. सर्गींच्या बापा, तुज्या पुताचें उतर परगट करच्या पाप साहेबाक, गवळी बापांक, याजकांक, धर्मिकांक आनी लायक भावा भयण्यांक देवी कृपेन बर म्हणून मागता. तुमचे जबाब बापा तुज्या देवीक मोगान आमकां चलय. देवान जोडीं केलां ते मनीस मोडिनाये. पती पत्नीन तांच्या लग्नाच्या दिसा एकामेका केल्ली बसावणी तांच्या जिविताच्या सर गडितांनी जियोवंक आनी एकामेका विश्वास रावोवंक तुजो आदार दी म्हूण मागता हांव. देवीक मोगान आमकां चलय. ल्हान ल्हान मनस्तापा लागून लग्न विच्छेदनाचे हुमराच्या काजारी जोड्यांनी एकामेका बोगसून विश्वास शिरावचें बरें मोन दी म्हूण मागता हांव. देवीक मोगान आमकां चलय. दुडवाक आनी कुडीच्या क्षणीक सुखाक आशेन लग्ना बैलो संबंद दवरन पवित्र लग्ना बेस बश्ट करच्या सर्वांक तांचे कोटेपण समजसे करून तसल्या वायटाक पाठ करूंक कुमो कर म्हूण मागता हांव. लग्ना बेसान भुरग्याचे देणे नासतना निराशे जाल्ल्यांक तुजी खुशी आनी मांडावळ जाणा जावन तुजे कुशेक कल्तिमान घालचो स्पिरीट तांकां दाये कर म्हूण मागता हांव. लग्ना बेसाक तयार करच्या सर जोड्यांनी लग्ना बेसाचें महत्व समजून तो जोगतेपणी जियोंक बरी तयाराय करूंक कुमो कर म्हूण मागता हांव. लग्ना बेस स्विकार करूंक संगती मेळनासतना निराश जाल्ल्या सर्वांची बिरमोत पावोवन तांच्या काळजाची आशा बागोवंक जोगती वाट बेगीनच दाखय म्हूण मागता हांव. जात कात आनी धर्माक लागून लग्ना बेसा विशीं सांगता जियोवच्या जोड्यांक लग्ना बेस जोडूंक आसच्यो
अडकळी बेगीनच निवार म्हूण मागताव. बापा तुझ्या दैवीक मोगान आमकां चलय. सर आमच्या खासगी त्या सवां पासून मौनपणी आमी मागया. सर्गींच्या भोव मोगाळा बापा, सर आमची मागणी भावार्थान आनी मोगान तुका आमी समर्पण दिता. हे मागणे आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. म्हज्या भावां भयणीनो, म्हज्यानी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या एकट्या पवित्र सभेच्या देवा सर्वेस्पोर मानून घे. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजे एकल्याच पुताच्या आवयसो भक्तीन उडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. ताचे वरवीं तुज्या कृपेच्या आदारान आमी तुका मानतात असलें बलिदान सदांच जावंक निर्मी म्हूण आमी नम्रतेन मागता. आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराते उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धीन वासुया. वर्षामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदारांनी शासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. भोवमान फावो जाल्ले नित्यांकवारी मरयेक आमी नमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखणता, तुका वंदिता, तुजी किर्ती परगडता. आपल्या अंकवारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याच्या कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिने संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशीन देवदूतांनी सर्गींचो सगळो दळबार तुजी तर महिमा वाखणतात. तांचे संगती आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. So
बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खाल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बुकसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उडासा करात. Bhavarta so good purgatorium. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा, अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र साबेसो उडासकार लियो आमच्या भगवान बापा, जेराल्ड आयझक आमच्या गोळीक बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकूल कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरये देवाच्या माये संगाती आनी तिचो पती भगवान जुजे, भगवान धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सशनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून
ताणें शिकयलेलें प्रार्थन सांगाता मागया आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां दाळणें पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस परासर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सबस्तकाय आमकां दी सर्गेंचें भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अतिरेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सरपातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाठाय तित्या राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतां म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुमची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सोम्याची शांती सदां खाल तुमचे सवय आसूं तुमचे सय आसूं माय मोग सुगुर्त जावन एकामेकाक शांती दिया पळया ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर म्हणजे म्हाका फावना पूण जे उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली Mozo
आमकां सर्गेंच्या जेवणान दादोशी केलाय देखून आमी संतोष बरी जाल्या आनी विश्वासान तुका आमी उलो मारता तेच अंकवार मरयेचे देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोडवणदाराची भक्तीपणी साखरे करूंक आमकां कृपा दी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आनी सरपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वचून याद क्रिस्तचे शांतीन हांव तुमकां धाडता भाऊ भयणीनो, आज आमच्या नोवेनाचो दुसरो दीस. आयच्या दिसा आमी मोरी मोगा पात्रमाय म्हणलो मोरी असो शेगूण नियाळ केलो आनी काजारी जोड्या पासत मागलें. आयच्या दिसा पवित्र सक्रामेंताचें आराधन चलोवन वेलां पवित्र मिसाचें बलिदान भेटोवन काजारी जोड्यांक जोगतो संदेश दिला. मानदीक बापो दोतोर रोशन डिसोजा, पिर्गज विगार भगवन कुर्साचे पिर्गज पामूर आनी आमच्या देशचे ज्युडिशियल विकार तांकां आमच्या पिर्गज कुटुंबाच्या नांवी तुमच्या नांवी देव बरें करूं म्हणटा आनी तांच्या मिसावांक बरें मागता. आयचे दिसा नोवेनाक मुद्दम रावल्ली बर्नार्ड रॉयस डिसोजा कलमाडी, जुलियट डिसोजा मालाड, मिटिल्डा डिसोजा ब्रह्मावर, डॅफ्नी विलियम लोबो कतार, डेविड जॉयल बार्नस एंड फॅमिली उडुपी, लॉरेन्स सेलेस्टिन डिसोजा एंड फॅमिली कलमाडी, डॅरन लॅरी कोटिनो शिर्वा, रोनाल्ड शांती डिसोजा मस्कत, मॅथ्यू शालेक पिंटो कलमाडी, हेलेन लुविस डिसोजा संतेकट्टे, ग्रीटी अलेक्स डिसोजा संतेकट्टे, अल्वीरा जॉन मस्करेनस संतेकट्टे, जराम ब्रिटो एंड फॅमिली संतेकट्टे, रोशन एंड क्लेसिया डिमेल्लो कलमाडी, रीना लेस्ली कलमाडी, जॉकिम बेनिडिक्टा मिनेजस संतेकट्टे, लूसी डिसोजा मणिपाल, अनिल मतायस मणिपाल, मेबल रॉबर्ट कल्याणपुर, विकास कामत उडपी, जुवान्ना बरेटो कलमाडी, रॉबर्ट डिसोजा एंड फॅमिली बसरूर, आल्वा एंड सिक्वेरा फॅमिली कलमाडी, नीता जॉसलिन एंड फॅमिली मंगलूर, ग्रेसी शेरियल डिमेल्लो अत्तूर, स्टॅनी मिलिटा डिसोजा अत्तूर, एडल जेनिफर मिनेजस ब्रह्मावर, डॉरथी क्रास्ता कल्याणपुर, जेसिंता फर्नांडिस माउंट रोजरी, विल्स्टन मिनेजस तोट्टम, विफुला जॉयल सल्डाना बेलमंड, अजय जैस्मिन अल्मेडा तोट्टम, डेनवीर अविटा डेनविन कुंदापुर, जविटा जॉयलिन मचादो शंकरपुरा, विक्की मचादो संतेकट्टे, क्लाइव मार्टिस मूडबेल्ले, वीडा एडविन मिरांदा एंड फॅमिली कलमाडी, सुमल अलिटा मार्टिस एंड फॅमिली कलमाडी, जॉन जसिंता लुविस उडुपी, रोवित कैस्टलिनो पांबूर, रोविन कैस्टलिनो पांबूर, नॉर्मन एंड डैफ्ने डिसोजा उडुपी, त्याच्यानंतर मोगाच्या न्हू आमकां आज मागोवंक कुमो केला कुंताल नगरचे गायन मंडळी तुमी दायकन मुखार येवचें तुमचें कॉयर मास्टर कॉयर मिस्ट्रेस आनी पाद्र पातोवणीक तुमची मनाची वात घेवची. वेलंकणीचे माये तुझ्या भुजापासून विनती कर. वेलंकणीचे माये तुझ्या भुजापासून विनती कर. वेलंकणीचे माये तुझ्या भुजापासून विनती कर. ये भोव नितळी अवंकारी
भोव भगवंत त्रिंदादीन जेजूची भोव निर्मळ आवय जावंक ससन जावन तुका विसरून काडली. देव पुताक तूं गर्भी समोवच्या वेळी तुका बगला अदीक वर्ता आनंदाचो उडास करूंक तूं म्हाका फावो कर. म्हज्या मागण्याच्या उर्बेन तोचसो आनंद परतान तुका दिवंक वा तूं आनीकय चड वाडोवंक हांव भोव चड अत्रेकतां. एज्युकेशनाचे भोव मोगाळी माय तुज्या आनंदाचो भक्तीन उडास करतल्यान तुवें बसयला तो प्रत्येक आदार ह्या म्हज्या गरजेन तूं म्हाका पाटय. तुज्या देवपुताचे अपरिमीत काकुळटीचेर पातयेवन आनी आमी मागलें आमकां मेळटलें म्हणल्यार बसवणेचेर बरवसून आनी तुज्या बळवंत ससायेच्या आदारार हुंदोवन भोव कालतेपणी हांव तुज्या लागीं परतां. ह्या म्हज्या गरजेन म्हजे पासत विनाती कर. देवाची भगवंत खुशी वयल्यार हांवें मागचे उपकार म्हाका मेळचे कर. न्हय तर म्हाका अदीक गरजेचे उपकार मेळचे कर म्हूण ह्या नोवेनाक हांव तुज्या लागीं मागतां. ते सावाय ह्या परी आसात बरें काम मेळोवंक परगांवांत फावो विजा मेळोवंक रीण फारीक जावंक वर्टिको तकली गोवळ संपूर्ण गूण जावंक हार्टाचे ब्लॉक गूण जावंक लिव्हराची पिडा गूण जावंक किडनी डायलिसीस सारकी जावंक हाताच्या बावळ्याक जाल्लो गाय गूण जावंक कठीण हात दूख गूण जावंक बांदतेर बऱ्यान जावंक MBA सीट मेळोवंक भुरग्यांचे उलोवणे सुडाळ जावंक खातीची एलर्जी गूण जावंक राग उणो जावंक बरी सैरीक मेळोवंक अक्रिस्तांव सालाची इश्टागा सोडूंक भुरग्यांचें देणें फावो जावंक कुटुंबांत शांती समाधान फावो जावंक दुबय कामाची विजा मेळोवंक भुरग्यांनी शिकपांत गामान दिवंक तकलेची अस्कत गाय गूण जावंक मणिपाल आस्पत्रेंत आसच्या भावाक बरी भलायकी गॅस्ट्रीक गूण जावंक आमोल पियोवणें सोडोवंक राती बरी न्हीद पडोवंक BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल येवंक बिझनेस बऱ्यान जावंक गांठी दूख गूण जावंक मोबायल एडिक्शन तावन सुटका मेळोवंक मानसीक पिडा गूण जावंक जैलान तावन सुटका मेळोवंक घराचें काम बऱ्यान जावंक मन परिवर्तन जावंक जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोंक भायर पडिल्ली सर्टिफिकेट पाटी मेळोवंक मोठाय उणी जावंक केस सरचे रावंक आर्थीक अडचणी सारकी जावंक इस्रायल वेची विजा मेळोवंक पुताक जावयांक दुवेक बरीं कामां मेळोवंक PhD परीक्षा पास जावंक बरो सामान मेळोवंक USA एड्युकेशन सीट मेळोवंक मोगाच्या भाऊ भयणीनो ह्या तेसावांक आमचीं तेसावां आमी मेळोवया आनी मोरया माये लागीं आमी सांगाता मागया. तुज्या मनाक हांवें करच्या ह्या नोवेना मारिफात तुज्या मध्यस्थिकेंतय म्हाका आसची वर्ती पातयेणी उसारूंक हांव खुशी व्हरतां. तुजो दैवीक पोत तुज्या कुशीक आसतना ताणें तुज्या कथावीण काळजान कटयला सैमावर्त्या मोगा आनी आनंदाच्या मनाक हांव तुज्या लागीं परतून मागतां. हे म्हज्या मागणे घे आनी ह्या खातीर हांव तुका म्हज्या काळजाचे अत्रेक भेटयतां. नमान बरी कुरपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पोळ तुज्या कुशीचें जेजू. नमान बरी कुरपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पोळ तुज्या कुशीचें जेजू. नमान बरी कुरपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पोळ तुज्या कुशीचें जेजू. हे देवाचे माये गे हे म्हजे प्रणाम. गब्रियल बडव्यान पयले फावटी वर्त्या मोगान आनी भक्तीन कुरपेन भरलेल्या म्हणल्यार प्रणामाक मेळोवन तुज्या सर्गींच्या आनंदाच्या कुरवान सबार परजळीक मोत्याते जावं दीत म्हूण हांव खुशी व्हरतां आनी संवसाराची अंत पर्यंत ही परजळांत वाडोवन दीत म्हूण अत्रेकतां. हे दुखेच्या बुजावणे देवाचो पूत मनीस जातना तुका भोगल्या वर्त्या आनंदा खातीर हांव तुज्या लागीं परतून मागतां. तुज्या पदवेदार मध्यस्थिके मारिफात जोड दी म्हूण हांवें तुज्या लागीं मागलो कृपा आनी उपकार ह्या खातीर हांव तुका भेटयतां. तुज्या मनाक येदोळ पर्यंत मनशांनी केल्लीं सर बरीं कामां जेजूच्या मोवाळ काळजाच्या मोगान तुजें काळीज पेटलें
ह्या मोगापासून भोव कालतेपणी हांव तुज्या लागीं परतून मागता. आयकून म्हजी कालती मागणी आनी जोड दी म्हूण. आमेन. आमच्या नोवेनाचो दुसरो दीस, दुसऱ्या दिसाची मागणी आमी सांगता म्हणया. ये मोगाळी माय, तूं दाविदाच्या कुळयेचो आनी परजळ जुदेव स्त्रियां मदले माणिक, तुज्या सोबाये आनी आनंदतेय आमी विस्मीत पावता. जंवसाराचे राज नाश करचे खातीर पापा तत्वेन तूं जल्मली. संवसारांत हांव पातकांचो काळो दडोवचे खातीर तुवें जल्म दिलो जेजू क्रिस्ताक दैवीक उजवाडाक. एकतावेन हांवकारी आनी भोव मोगाळी माय, आमी आमची पातयणी तुजेर दवरून तुज्या सशीन आमी धांवून येता. तुजें स्वादीक नांव उसारतना आमची काळजां संतोशान उमळटात. मोरया आमचे माय, कुडीची आनी आत्म्याची भलायकी आमकां तूं दया कर. उजवाडाची आनी शांतीपणाच्या वाटेन आमकां चलय. आमेन. मोगाचें न्हू काजारी जोडी आसा जाल्यार दयकन मुखार या. हांवें मागणें करता, येया मुखार या. काजारी जोडी. बापा, सगळो संवसार तुवें रचल्या उपरांत मनशाक आदावांक तुवें रचलोय. सगळे रचना जोडी जोडी धांवन भोंवतना आदाव एकसुरो आसलो तुवें पळयलोय. संतोशान तो नातलो. ताका एक न्हीद तुवें धाडली. ताच्या कुशीची बोरकांड येवेक तुवें रचलें. न्हिदेंतलो उठलो आदां उदकारून म्हणलो, म्हज्या मांसाचें मांस, म्हज्या हाताचें हाड, म्हज्या हाडाचें हाड. तीं दोगांय तुज्या मुखार उबीं रावलीं आनी तुवें तांकां बेसांव दिलें आनी म्हळें, वाडा आनी सडा सगळो संवसार बरा. ह्या वरवीं लग्नाचो संस्कार कुटुंबां जिवीत तुवें अस्तित्वाक हाडलें. सर्गेच्या बापा, सोलो आनी सली तांच्या लग्ना जिवितांत लग्नाच्या दिसा तुज्या मुखार उबे रावतात आनी तूं तांकां आशिर्वादीत करताय आनी म्हणटाय, वाडा आनी सडा सगळो संवसार बरा. सर्गेच्या बापा, ह्या तुज्या पुतांक आनी दुवेंक लग्नाच्या संस्कारा मारिफात तुवें सांगाता हाडलाय. तीं तुज्या आल्तारे मुखार उबीं रावल्लीं आनी एकामेकाचो हात धरून ताणें केल्ली ती बसवणी हांव तुका म्हजो पोती करून घेता, पोतीन करून घेता. सुखांत तशें दुखांत, पिडेन तशें भलायकेंत तुजो मोग करतलो, तुजें मोग करतली म्हूण दिल्ली बसवणी आजून पर्यंत तीं जियेल्यांत. तांच्या जिविताच्या सर घडीतांनी तीं जियेल्यांत. तुजी कृपा नासतना, तुजो आदार नासतना ही बसवणी जियोंक भोव कश्टांची. हांच्या बरोबर तूं रावलाय, हांकां राखलाय आनी सांबाळलाय. मात्र न्ही, आनी मागिल्ल्याच्या की चड मागनांतलें तुवें दिलाय. खंयच्याय संगतींनी तुवें उणें करूं नाय. भुरग्यांचें देणें तांकां लाभयलाय. सर्गेच्या बापा, तांचे मागणें तुवें आयकलाय. आज परतून हांगासर ह्या आल्तारे मुखार तुज्या मुखार ते रावल्यात. तांणी ते दीस केल्ली लग्नाची बसवणी परत्यान नवी करता आसतना मोगाळा जेजू तांच्या बराबर तूं राव. तांकां राख आनी सांबाळ. थोडे फावटी तुजे कुर्सान तांकां एक ल्हानसो वांटो तुवें दिल्ल्या वेळार प्रत्येक तरान तांच्या बराबर रावून तांकां तूं सोसूंक जाय आशिल्ली कुडपा तुवें दिलाय आनी ह्या मरिफात तांकां तुवें एकवटायलाय. तुका अर्ग आनी होगळाप. तांणी तांच्या लग्नाच्या दिसा केल्ली ती बसवणी जिणी बोर जियोंक तांकां तुजो आदार दी, तांकां तुजी कृपा दी. मोरया आमचे माये, तूं आमची मोगाची आवय. तुजें मिसांव जावन आसा आवयचो मोग दिवचो रडच्या तुज्या भुरग्यांक. तांच्या दोळ्यांतलीं दुखां पुसचें आनी जेजू लागीं आपूण व्हरचें आनी म्हणचें, हाणें सांगल्या बरी तुमी करा. मोगाळे माये, काना नगरी लग्नान तूं हाजीर आशिल्ली. थंयसर वायन उणो पडल्या वेळार तुज्या पुता लागीं तुवें विनंती केली आनी तो वायन तांकां भरती करून दिलोय. आज ही तुजी पूत आनी तूं हांगासर तुज्या मुखार उबी रावता आसतना तांच्या लग्ना जिवितांत बोगसाणेचो, माया मोगाचो, एकवटाचो वायन उणो पडल्या वेळार मोगाळे माये तांकां तूं भरती करून दी. तुजो मांत
ह्या सर्वांचेर तूं घाल माये तांकां बरी भलायकी दी शांती दी समाधान दी सर कश्टांतले अनवरांतले पिढे शिडेंतले तांकां तूं राख आनी सांबाळ आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन. एक मिनिट. सोम्या दयेन आयक म्हजें मागणें सोमी तुमच्या सोबे आसूं प्रार्थुया हे सोम्या कुडीच्या पिडेन कोश्टोवच्या तुज्या साकरांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुवें रसल्या आत्म्यांक सवकसाय दी अशें कश्टा वरवीं तांची साल ताणें बदलून बेगीनच तांकां तुज्या दयेन भलायकी मेळोवन दी क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सोमी जेजू क्रिस्त तुमच्या सवय आसूं तुमकां राखूंक तुमच्या भितर आसूं तुमकां सांबाळूंक तुमच्या मुखल्यान आसूं तुमकां वाट दाखोवंक तुमच्या फाटल्यान आसूं तुमची जतन करूंक तुमच्या वयर आसूं तुमकां आशिर्वाद दिवंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता जी येता आनी राज करता सशनाच्या सशनाक आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं मोगाच्या.
आनी माये आमा बसो विनंती कर भाग्यवान कृष्णाचे कुर्वे निवारम काम देवा आमच्या आसमानातले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.